भयणीनो आनी भावनो, पवित्र आत्मो आमचे बरोबर आसा म्हणटोच आमी कितें करूंक जाय, जागृत रावंक जाय. म्हणून आमकां पावलोन आपल्या उतरांतल्यान सांगलां, देवाचें उतर आमकां म्हणटा जागृत रावात. कशें आमी जागृत रावतले? तो आमचे भितर आसा न्हय, पूण सुस्कारांतल्यान प्रत्येक सुस्कारांत घेता तेन्ना तो आमचे सगळे रिगून रावता, आमी ताचे सगळे रिगून रावता. आनी हे परी ताका तर आमी एकवटोन रावत, आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सादतलें. कित्याक आमी बेश्टेच आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, कोन्यांनी आसचें ना, पूण ती सगळीं आमी जेजूच्या ताब्यांत करून जागृतायेन रावता. आनी जागृतायेन रावलीं की ना, मागीर ताणें आमकां कितें सांगलां, जेजू भाशेन आमी दुसऱ्यांक दितल्या दुसऱ्यांचें घेवंक रावचें ना. कित्याक लागून? कित्याक तो आमचें सगळें दीत आसता, तो दुसऱ्यां पासत वावुरता, तो वावुरता आनी तो आमचें सगळें हे भाशेन वावुरता म्हणून पावलो म्हणटा. मागीर तो तांकां आदियोस कोत्ता, एफेसकारांक आनी वेता. ते कोणती बरी जातात खरें, पूण जेजून आमकां कितें सांगलां तें पळयात. तो आमकां सांगता, आमी ताचे वरवीं एक जावचे खातीर बापान हें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा. फकत जे कोण आपणाचे वस्तूंक जियेतात ते मागीर त्या एकवटांतले भायर सरतात, नश्टेपण ते कोत्तात आनी ताणें तिचो उल्लेख केलेलो आसा. पूण बाकीचे सगळे ताच्या एकवटांत ताणें दवरल्या, ताणें सांबाळल्या, राखल्या. आनी तो आमकां सगळ्या जाणांक हे भाशेन सांबाळटा, राखता. बापाचें उतर ताणें आमकां दिलेलें आसा. तर जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना जेजूचीच न्हय, पूण बापाची आनी पवित्र आत्म्याची उतरां ती आमकां मेळटात. ताका लागून पयल्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे आमी जागृतायेन पवित्र आत्म्याक लागून आसूंक जाय. आनी हे भाशेन जेजूच्या एकवटान तर आमी रावत प्रत्येक सुस्कारान, जाल्यार हें बाकीचें सगळें तो घडोवन हाडटलो. ते भाशेन जिवंक आमकां तो आयज आपयता, कृपा दिता आनी घडोवन हाडच्याक आमी ताका सहकार करया. हें मागणें हांगसर खरेपणी लागू जाता. मोगाळ जेजू, उदार काळजाचो म्हाका कर. कितली कठीण जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार दवर. जोखमी जावचो आसलें जावं, झुजूंक म्हाका तयार कर. विसव मेळत ना मेळत, कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुडीत कर. मजुरी मागी नासतना कश्टी वावर करूंक म्हाका उर्बेन बोर. तुजी खुशी कोत्ता म्हूण जाणो जावंक एकूच जावं म्हजी मजुरी. आमेन. हे परी आमी सगळो तयारेन रावया. जेजूक जो आमचे सगळें आसा ताका सहकार करून आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान ताका परगटूंक, ताचो वावर आमी घडोवन हाडूंक, ताचें सगळें तें करूंक आमकां कृपा मागया. ह्या मागण्यांतल्यान, ह्या मिसांतल्यान. आमेन.